मोची वाट पळयत आसलोय, मोचे पापण उपकार पळोवन दोयां काळजान विसरलोय. हांव तुजो इबानो पूत, मोची वाट पळयत आसलोय, मोचे पापण उपकार पळोवन दोयां काळजान विसरलोय. घर सोडून हांव वेचोना, तुजी वेग हांव सोडचो ना. तुजो मोग विसरचो ना, तुजो मोग विसरचो ना. घर सोडून हांव वेचोना, तुजी वेग हांव सोडचो ना. तुजो मोग विसरचो ना, तुजो मोग विसरचो ना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. कचेस्तनू आयज वांजेल पळय सांगता आमकां, गॉस्पल सांगता, दुसऱ्याची चाकरी कोर. हाका लागून आमी संवसारान आहा म्हणटा तो. अजाप दिसता. बी द सर्वंट म्हणटा तो, चाकरी कोर दुसऱ्याची. घडटा पळय थंय दोयाळ जा आनी हांवूय तुका पळयतलो वयर मागीर. चालती वच न्हय, पूण तें करपाक तुका खालती काय जाय. बरें आगोट सोंपें न्हय तें, बरीच खालती काय जाय. आनी ती देवा लागीं मागूंक जाय आमी, आमकां दिवपाक ताणें. चालती वच दिसता पूण बरेंच आगोट काम. पूण हें तो कोर म्हूण सांगता. आयज ताचेर मेवता आमकां तें बूक, पुस्तकार सांपडटा. देणें हें आमकां जण एकल्याक मागुया. आमी कोन्ना न्हय, कोत्ता हांव, पूण आमी कोत्ता कोतच्या परस कोत्ता हांव. घोडी सारकी कोत्तात, घोडी वाजेता आमी वो कितें. पूण हें करूंक देवाची कृपा मिसांतल्यान मागून घेवया. पातकांचे बोगसणे मागुया आमचे. आमी चुकल्या ते चुकी भोगोस साहेब आमकां म्हूण मागुया. खालती कायीन म्हणया, हांव पातकी सोर प्रेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां साश्टाच्या जिविताक पवो. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर, प्रत्विया आमच्यो गोरजो देवा उजीर घालया. कितें आमकां जाय तें मागुया देवा लागीं. हेमीस मारिया मागदलेन नोरोन हिच्या आत्म्या खातीर, तशेंच लिबेराता पेरेरा हांच्या आत्म्या खातीर. आयज वाडदीस आना ग्रासा नोरोन्या हिचो. तिका देवाची कृपा मागुया आपल्या गोराब्यान बरे भाशेन सदां काल जिवंक. बाप साहेबाचो उगडास करुया. आतां सकाळीं तर बरो आहा सारको, सांजचो म्हणसर तोंक जाता म्हणटा, जिनोस आयकूंक येता. पूण ताचे खातीर मागुया आमी. जितलें आमी मागता तितलें ताका देवाची कृपा मेवता बरे भाशेन आसपाक.
आमची 400 वर्सां बोत्तात इकोचेक हो उगडास आमचे कोरया जायत्यो खरी आवडी जिनोस कोत्ता हांव बरे भाशेन देवाक मानता तसल्यो त्यो जावंक मागणें फुडें घालया देवा लागीं पादवीकाराच्या पांय पसत मागुया कायता नाझारेत पेरेरा हाचो वाड आयज म्हयनो बोत्ता ताका सोंपल्यार देवाची काकूत अजून पुरकोतरीन आहा तर स्वर्गराज ताका मेळच्या पुरो म्हूण मागुया परस्पर बुजवण ताच्या कुटुंबाक सुर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बाप्पा तुजे पवित्र सभेक सदांकाल तुजे काकुतीन सांबाळ मुनीस इतलो ओसोक्त की तुजे विडें तो पडटा देखून तूंच आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारुण्याचे वाटेन चलूंक आमकां आदार दी हे आमी मागतांव आमच्या सुमयात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी राजवड चलयता सासणेच्या सशनाक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सोदामाच्या राजकारभारांनो सोरेस्पोराचे उतर आयकात गोमोराच्या लोकांनो देवाचे समूर्तीक कान दियात दुवात तुमकां नितोळ जायात म्हज्या दोळ्या मुखावेले तुमचे खोटेपण पयस काडात आनीक वायट करूं नाकात बरें करूंक शिकात नियायनीत राखूंक वावरात कश्टवतल्यांक आदार दियात अनाथ भुरग्यांक राखात विधवांक सांबाळात येयात उलोवन पलोवया म्हणटा सोर्वेस्पोर जोरी तुमची पातकां तांबडी लाल तोरी बर्फा वरी धोवी फूल जातली ती जोरी ती तांबडे भिरोण कशी तोरी कापसा वरी जातली धोवी हांव सांगता तें आयकुची तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात पूण वायटूच करूंक रावशात तर तोर्सात तुमकां कीर आसतली सोर्वेस्पोर आपले तोंडी हें सांगता देवाचें उतरें आमचो जबाब जातलो प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो परतून म्हणयात प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना तुज्या हिणांतले बोकडे बी म्हाका नाकात जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंटाचेर कित्याक तूं तर म्हजे समृद्धीची कोरताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो असली तुजी कर्तुबा आनी हांव ओगो रावचो तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय जो कोण दिनवासनेचो योन्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो उद्गार तुमची सगळी पातकां झाडून उडयात म्हणटा सोर्वेस्पोर आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात तुमचे सोबे आसूं महिमा तुका आसूं जेजू जेरुसल्याक चडोन वेतालो आनी 12 शिसां कुशीन व्हरून ताणें सांगलें आमी आतां जेरुसल्याक चडत वेता मनशाच्या पुताक मुखेल यादीकाच्या हातान घालतले ताका मोन्नाचे फोरमोंटे मारतले आनी ताच्यो मोसकोऱ्यो करूंक ताका जेर बोन मारूंक आनी खुर्सार खिळावूंक ताका ओन बाबडतेचे स्वाधीन कोत्तले
आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जातलो. लोकां आनी आपल्या मोदें शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिसेव बसल्यात, म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कोत्तुबा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तोडून वचत असलीं ओजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतशें ना. मनशांक दाखोवंक सगळ्यो आपल्यो कोन्यो कोत्तात देखून मात्र पदराचीं पदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिठ्यार आपणाक लोकांन सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारून म्हूण तुमी सांगूं नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक तुमचो एकलोच गुरू क्रिस्त. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या इश्टनो, पयल्या वाचपान आयकल्लें आमी सोदम गोमोराचें देव पळयता तांचें बरें चलना जिवीत ताचें म्हूण ये बसुया आनी उलोवया, कितें खंय चुकलां आमचें पळय तें पळोवया. पळय देवाक जाय आमी आपले बरोबर लागीं आसतले, म्हणजे लागीं बेश्टे न्हय, बरें जिवीत जेवन लागीं आसतले. ताका आपयता बसून पळोवया, उलोवया. चल दुसऱ्या वाचपान तुमचे भितरलो कोण व्हड हो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. हें मातेव बरयता हांगासर जेजूचीं उतरां. मॅल्कम माग्रीज म्हूण आमी आयकलां आसतलें उतर, लंडनाचो पार्लमेंटाचो मेंबर आहलो तो, MP. हो मनीस आयकता मादर ट्रिजाचें, कलकटाक आसली तेन्ना जिवी आसली तेन्ना, तोय जिवो आसलो तेन्ना टायम मॅगझीन येता, एक पुस्तक येता येदें मासीक टायम मॅगझीन येता, ताचेर तेचें नांव आयिल्लें आनी पितारून नांव लिवींग सेंट म्हूण 90s ह्या तेंपार सुमार. आनी वाचलां आसतलें तुमी. लिवींग सेंट हें कितें जातलें? लिवींग सेंट तो प्रोटेस्टंट अशें. तो आयलो सोदूंक तिका, कलकटाक आयलो आनी भितर सरलो तातूंत पळोवन. पळय जाल्यार तिची माद्री सकाळीं उठून आपल्या कामाक लागल्यो आनी तो तेन्ना भितर सरता आनी पळयता बरोबर एक ल्हानशें चेडूच माद्री जालां तें, आनी पांयांक ताच्या किडे पडलेले कोणाच्या ते काडिता. ताकाच कितें जालें आंगाक सारकें, हें कितें करता चेडूंक आनी बेकार. आगो तूं भुरगें, हें कितें घेवन बसलां? आयज सरांनी वचन सुशेगाद जिवीत जिये, बरें जिवीत जिये, हें कितें गो तुजें? तें म्हाका पळोवंक पडलें, हांसलें की ताका आनी पोतून काम करूंक पोतून जालें ताका. आनी फुडें गेलो मातसो, फुडें म्हाजो ट्रीज सांपडली ताका. तर हें भुरगें पळय म्हणून हांगा वगडायता वोगत आपलो हें करून काम, कहलें काम हें, ये बस म्हणून बसलें आनी तिणें सांगलें पळय आमी ह्या मनशाचें काडना कांयच. त्या मनशान तें भुरगें माद्री ती जेजूक पळयता. कितें? त्या मनशान जेजूक पळयता. पळय, आनी जेजूक पळयतचूच ताका उर्बा येता हें काम करूंक. जालत्या मनशाचें करूंक जायना म्हणून तें. आमी सकाळीं उठ्ठोच 1 वर 37 मावजेर सारता
आनी थंय आमकां बळ मेवता हें काम करपाक. सगळे माद्री आमी आहा तितले सगळे आमी एक वर्स जाता ताचे वयली आनी तो आमकां बळ दिता हें करूं. कितें म्हणटा तूं अजाप जालो तो पळोवन. मागीर तो एक पुस्तक बरयता हे घडणेचेर सगळ्या वस्तूंचेर सगळ्याक भोवन पळयलें ताणें कशें चलता पळय तें समथींग ब्युटिफूल फॉर गॉड म्हणून हें पुस्तक बरयता आनी तिचो फोटो घालता आनी पुस्तक कांयच थंय कशें कबार जालें रोखडेंच खोपोन गेलें. अजाप जालो तो. कशें न्हू कसल्यो वस्तू घडटात आनी जेजू आयज तें सांगता ल्हान जावचो म्हूण. ल्हान जावपाक आमकां सोंपें न्हय, देंवपाक पावणो सोंपें न्हय, खालतीकाय जाय. आनी हें जेजूच दिता ताणें आमी मागल्या नाल्यार ना. पाप साहेबाक पळयात हो आतांचो आहा पळय तो आतां हो जीव जाला सारको जाला तोंग जाला सारकोच. हो मनीस आनी कितें केलें जायत देरेपेंत काडलो आनी निमण्या ब्रेस्ताराक प्रिजांवान गेलो. प्रिजन तातूंत गेलो जेलीन गेलो आनी थंयसर दादले बायलो भितर आहात जायतीं जाणां आहात बसलेलीं आहात. तोस धाडूंक लायले ताचे पांय धुवंक लागलो. ती हो जाप सारकी कोण आनी चोर म्हण हें कितें हो कितें कोत्ता. सेक्युरिटी हाडली खरी पूण ताका वचोंक मेवता कित्याक तो पालासीन रावना आपली जाल्ल्याकूच पालास सोडल्या आनी मारता म्हण सेंट मारता पळय आहा ती लाजाराची भयण तें घर आहा एक बरें व्हडलें घर ती अर्दी पालास खंय तातूंत रावता सुसेगाद एका रुमान रावता सगळ्यात जिवीत जाता. बसीन बसता चल्लो मोटर हालें तें विकल्यान दुबड्यांक दिलें काडून जालें म्हणटा हो चालतो जिवीत जेत. आनी तो थंयसर त्या तांचे पांय धुले ते वजाप जालें हें कितें आमी चोर आनी आमचे पांय धुता हो. हय ताचे फुडें कितें केलें ताणें निमणें ब्रेस्ताराक एका वर्सा काडलो आनी सगळ्याक ताणें सांगलें वचोन रस्त्यार पळय आहात आमचे तहलो लोक रस्त्यार आहा बोबयथान आहात भायर सगळ्या गांवांनी आहात. अजाप जातले तुमी बरें न्हेसोन सुसेगाद आहात रस्त्यांचेर आहात कित्याक आहात भीक मागतात जेवतात थंयच न्हिदतात थंयच उठतात. आमी हांगा गांठया म्हणटा तांकां पूण थंयसर कितें काय तांचोच लोक म्हणटा तो पळय भरला लोक सारको कितलो लोक भायर आहा तांकां जेवंक खांगना घरांत बसोन घरूच ना जाल्यार आनी कितें करतले. खंय रस्त्यांचेर आहात. तांकां जेवण केलें आपल्या त्या घरांत आनी तांचे बरी जेवंक बसलो. ती इतली खोशी जाली बाप साहेब आमचे बरी जेवता फामाद जालें सगळ्याक. म्हाका दिसता न्हू चालत्यो वस्तू पूण पळय हो मनीस कोत्ता ह्यो वस्तू देवान धाडलेलो आहा ह्या तेंपार आमकां मातशें आमचे तकलेन वचपाक कितें ल्हान जावप पळय तें कितें खालतीकाय घेवप पळय ती चालत्यो वस्तू न्हय पूण हें केल्यार जेजू म्हणटा स्वर्गारात तुमचें. आतां मात्यू बरयता म्हळ्यार मातशें कितें हा आडखळ थंयसर न्हय. मात्यू तांतलोच त्याच गँगांतलो 2 वसुदार पयले सुवातेर ताका जोडटाले जुदेव सगळे. उपरांत फारिजेव धर्मशास्त्री हांतलोय मनीस तो आनी तो ताका वळखतालो सगळ्यांक एकल्यान ते पळय भोंवतात येतात ताचे कडशीं बसतात जेजू फाटल्यान पळोवपाकूच ताचो तेळून पळयताले ताका किमार करपाक ताका कितें कितें विचारताले. असले मात्यव बरयता अजाप दिसता मात्यवाचें हें कितें बरयता हांगा तेच आहात पळय आपणाक गुरू म्हणून तेच म्हणटाले आपणाक गुरू म्हूण हे सगळ्यो वस्तू सांगता गुरू म्हूण घेवं नाकात म्हणटा सारकें बारीकसायेन बरयता कित्याक तांणी तें आयकून वाचून तें बरें जावपाक ताका जावलें तें बरें जावपाक. आनी जायतो लोक मात्यवाक लागोन धर्मान भितर सरलो जेजूच्या. अजाप दिसता न्ही चालत्यो वस्तू सारक्यो पूण ताचोच मनीस तांकां कोवीड तर करता कांय न्ही आपल्या लेखणेन बरोवन तुवें एक बरयल्लें आहा की पेन घेवन तो भायर सरलो म्हूण ते पयशे बायशे सगळे थंयच हाडले पेन लायलें आख्या बॉल्साक आनी भायर सरलो म्हूण. त्या पेना वरवीं इतल्यो वस्तू केल्यो आनी बदल्ले ताका. दिसता न्हू ल्हान जावपाक आगोट खरें पूण देवाचे कुरपेन हें जाता. दिसाचे भेटेंतल्यान जण एकलें की कुरपा मागुया.
गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43. म्हज्या इश्टनू आमचे बलिदान सर्वेस्पर देवा मुखार पावल्या प्रभूण मागुया. हे तुमच्या आत्म्याने बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. दयाळ बाप्पा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर. संवसारीक खोटेपणांतली आमकां धुवून काड आनी हे पास परबेच्या समयार स्वर्गीची दारां आमकां उगड. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वैवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोद वेदरा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोद थाय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमचे वणवणे दोमावून तुजी चाकरी करूंक नील लोबी काळजान बोत्ताय तो आमकां नव्या बोळान. सोदलेल्या वस्तूंक फावो तो मान दिवंक, सोरणान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भोगता सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. स्वर्ग आनी संसार सगळ्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नांवी उत्सर्गी तुका. पप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
आवाडताचो गूट पोरगो ठुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवोतपणा पोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोण बापा जेजूच्या मोडणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाप्पा फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बाप्पाक सिमियांव आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या ह्या देखी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर हमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दर दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साश्णेच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुज्यो मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोर पोदवेदार बाप्पा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रतोन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव तुजें राज तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पंतकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून अशी वितान स्वस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवंशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पथकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरगुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय साश्णेच्या सश्णाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मैमोगान शांती दिवया देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी सुमये जेजू क्रिस्ता जिवा देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतलीं आसोर वायटांतलीं आमकां निवार सदांच तुज्या आज्ञा पडूंक आमकां आदार दी आनी तुजे सोरशिलीं वेगळीं सरूंक कितेंच निर्भू नाका ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी आत्मीक कुमयां खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Jesu bashin ashe ave uloitana wautana Jesu bashin ashe monan it's moshi pratona Jesu bashin sauche ave disan Kina kina kantimon motashi moja monachi tatana Jesu bashin ashe habe uloitana wautana Jesu bashin ashe monan It's mochi pradona. प्रथमिया कोनबळे बाप्पा तुज्या जेवणान तुवें आमकां धादोशी केलें ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भोक्तीचें जिवीत जायशें कोर हें आमी मागता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी सर्वेस्वोत तुमचे सवे आसूं सोर पुर्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वर उपकार आयज दिवटी पेटोवपाक इकोजेन जोआना फेर्नांदीस आनी ताची फामील ग्रीन व्हॅली हे सुवातेर झॅल द डायस आनी ताची फामील गायन घेऊया I6 पेज नंबर 118 I6. Jesu, amci shanti.
Jesus.